नमस्कार. आज ही डेट 29 जून 2021. 20 वर्ष पुढे 29 जून 2001 अंतू कल्पिंतू ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಬಾಲವೇದ ವ್ಯಾಸಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ केलेला दिवस. ते टाइम मारी शुक्रवार वैशाख शुक्ल नवमी. काशी मठान स्वाम्यांक तू केशवेंद्र तीर्थ स्वाम्याक दोन्ही स्वाम्याक वेदव्यास मूर्ती पंचगंगा घाट मेळला सांगा. तदनंतर 18 मठाधिपती नंतर 20th पॉन्टिफर 20चे मठाधिपती जावन आशिल्ले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक तांकां ते पूज करता 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 मना दिसले की 18 पुराण आणि वेद ब्रह्मसूत्र सकट बरयल्ले वेदव्यासाक आमगेल देशान बिफिटींग ऑनर दिनी. ते दुखून तांगेल खतीर एक स्मारक जावका म्हणून सांगून मनान तू इच्छे येवन 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 शिष्यबंधाक सांगून तांणी तांगेल एक ज्युरिडिक्शन मठाचे एक ज्युरिडिक्शन असता. आमगेले GSB समुदायांतू 3 मठाचे स्वाम्यांक तांगेले एक ज्युरिडिक्शन असता. ते ज्युरिडिक्शन आसून फर्स्ट टाइम तांणी भायर येवन तांणी वेदव्यासाले जन्मस्थान सोदून कानपूर आसून येवन कल्पी येवन कल्पींतू तांणी सोदू सुरू केले वेदव्यासाले जन्मस्थान खंय म्हणून. एक सान एक मंदिर पुढे आशिल्लें थंय वेदव्यासाले. लेकिन बालवेदव्यासा प्रतिश्ठ करता म्हणटाना थंय बसून आशिल्ले वळारी एक कीर आयलो सांगताचे कीर येवन स्वाम्याल हाताना ध्यान घेवचें कलो म्हणून स्वाम्यान मनान तू एक दृढ जालें की हेच जागो यमुनाचे बँकारी मला यमुना किनाऱ्यांतू हे जाग वेदव्यासाले जन्म जाल्ले जागो म्हणून तांणी थंय तांगे पर्सनल इंट्रस्ट काणून तांणी एक भव्य मंदिर आनी बांदून बालवेदव्यासाक प्रतिश्ठ केलें. आणि ते प्रतिष्ठे करून जात तरी आज ते एक स्कूल चलतस तदनंतर एक व्हड एक टुरिस्ट स्पॉट जाला. आता खंयचे तुम्ही वेबसायटार पळयलें म्हणजे जाल्यार कालपी वचस म्हणजे जाल्यार बालवेदव्यास मंदिर येता आसता. बालवेदव्यास म्हळ्यार व्हडला खंय वेदव्यास जाल्यार बालवेदव्यासाक मंदिर ना. सत्यवती पराशर तांगेर म्हळ्यार मूर्तीची ओढ आनमागेल मूर्ती करून बालवेदव्यासाक सत्यवतीले हातांत दोन आशिल्ले एक मूर्ती प्रतिष्ठ केलेली असते आणि कसं प्रार्थना करून प्रतिष्ठ केला म्हणटा तुमकां फुडें सांगला. ते देखून आमी सगळ्यांना एक ते कल्पींतू बालवेदव्यास मंदिर केलेले आमगेले समुदाय आमगेले सगळे GSB कम्युनिटीक एक गर्व करचे एक स्मारक मंदिर. ते देखून आमी सगळ्यांनी वचून थंय स्वाम्यान प्रतिश्ठ केलेले बालवेदव्यासाले आनी सत्यवती पराशराले अनुग्रह घेवका आशीर्वाद घेवका आनी तशी आमगेले स्वाम्याले व्हड स्वाम्याले अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव मागून घेता. हांव कनला शोकीनी नई दिल्ली साकून.